Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मंत्री धरून म्हाका म्हजेकडे उलयताना म्हणटाले काय हे चाललंय, कशाला हा वाद इकडे उपस्थित करत आहेत. काही जणांनी सांगले आका स्वागताध्यक्षाक एक चिठ्ठी पाठवना त्यांना बंद करा म्हणून. एक म्हणजे ताणी किती सांगले हे लोक आवडले ना. हांवें मनात उरले की अनुल्लेखान मारतलो ना उल्लेख करतलो ताणी कितें म्हणटा. पण मागीर हांवें चिंतलें अशें की जर हांवें कांयच उल्लेख केलोच ना जाल्यार गोंयकारांक दिसतलें आमी जिखली म्हणून आणि ताणी सांगलें तें खरें म्हणून. तुम्ही म्हणटात न्ही ते 66 वर्सां पयलीं थॉमस स्टिफन्सान कितें बरयलें तें आतां हें पळय मळे नामदेव संत नामदेव वारकरी पंथाचो जो सगळे कडेन भोंवतालो आणि बहुभाषीक म्हूण ताका लेखताले. ताणें गोंया येवन कोंकणी प्रदेशांत येवन कोंकणीन रचना केली आणि बाबा बोरकर म्हणटालो की हो कोंकणीतलो आद्य कवी. ही साहित्य संमेलनाचो प्रमुख पावणो म्हणून वता. अशा वेळार जेन्ना हे ठाले पाटलांचे भाशण सुरू जालें, हें भाशण जेन्ना तुमी आयकुपा लागले तेन्ना तुमच्या भावना कितें आशिल्ल्यो? डेफिनेटली अनपेक्षित आशिल्लें. शुद्ध मराठी भितर ताका औचित्यभंग म्हणटात, तो औचित्यभंगय ताणी केलो. पण हे आयकतना तुमकां कितें दिसलें? हे औचित्यभंग केले ही सगळ्यांची भावना आशिल्ली. स्टेजीर जे 50 लोक आशिल्ले 60 लोक आशिल्ले ते प्रत्येकाक दिसले. आणि म्हाका तर कितले जाणांनी मागीर येवन मेळून म्हाका म्हणटाले व्हॉट इज डेअरिंग, म्हणजे तुम्ही फार धाडसानं हे सांगितलं. हांवें धाडस कसलो, जे सत्य आहे ते सांगायला धाडस लागत नाही. ताणी एक वाक्य वापरलें थी की कोंकणीक राजभाषाचो दर्जो मेळ मेरेन दामोदर मावजो मराठींतल्यानच बरयताले म्हणून. ह्या गजालीक तुमी आज जाप कशी दितात? की गोंयकार 100% गोंयकार फक्त कोंकणी उलयता आणि गोंय भायल्यान जे गोंया येवन रावल्यात महाराष्ट्रीयन लोक ते मराठी आपली मातृभाषा उलयतात आणि तांकां आमचे ऑब्जेक्शन ना. आणि राज्यभाषेचो प्रश्न सोंपला तेन्ना तो परतून उकरून काडू नये. ताणें बाकीबाबांचोय उल्लेख केलो. बाकीबाब जर कोंकणी मनीस जाल्यार मराठींतल्यान कित्याक बरयतालो असो एक सामको अजब तर्कय ताणें लायलो. त्या गजाली कडेन तुमी कशें पळयतात? बाकीबाबाचो इतिहास तांकां खबर ना. ज्या बाकीबाबान मराठींतल्यान इतलें रचलें पण ताणें आपली मातृभाषा कोंकणी हो स्टँड केन्नाच सोडलो ना. ताका इवन साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद चोरून आयिल्लें. तुम्ही भाषेची तडजोड करा म्हणून सांगितले आणि बाकीबाब ताडकन उठून उभे राहिले आणि त्यांना खडसावून सांगितले तुमच्यासारख्या साहित्यिकांच्या तोंडी तडजोडीची भाषा अजिबात शोभा देत नाही. त्या लोकांना काहीच खबर नाशिल्लें. हे फाटलो इतिहास ते विसरून गेले. 1964 साली मडगावात झालं तेव्हा मी ऐकतोय की हेही तिकडे होते कोंकणीची मागणी करायला. हांवें सांगले होय आम्ही आमची अस्मिते खातीर झगडप आम्ही न्ही जाल्यार कोणें. तांच्या मुखार हांवें 2 पर्याय दवर तांकां सांगले हांवें हे पहा तुम्ही जे आरोप केले त्यांना उत्तर द्यायची ही वेळ नव्हे कारण एज इट इज वेळ झाला. आणि दुसरी सांगता हांवें की एक सजेशन दिता मी उद्या आहे परवा आहे तुम्ही एखादा परिसंवाद ठेवा ना. तिथं मी काही विद्वान नाही, मी तयार आहे तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर द्यायला. तुम्ही एक परिसंवाद ठेवावा. आणि दुसरी सांगली निमाणे पुढील मराठी साहित्य संमेलन 60 वर्षांनंतर 60 वर्ष पहिली 1964 जे जाल्लें ताजे नंतर 60 वर्षांनी 2024 वर्सा तुम्ही गोंया घेयात आम्ही कोंकणी लेख तुमचे मराठी साहित्य संमेलन यशस्वी करून दाखयतात चॅलेंज दिली आणि मराठी लेखकांच्या सहकार्यान. तुमकां दिसता की इनस्पायट ऑफ वॉट हॅपन्ड येस्टरडे एक नवीन अध्याय सुरू जावपाक शकता काय कितें? हांव मातसो सकारात्मक नदरेन पळयता. हांवें एक वाक्य जोडिल्लें आपण वाद नको संवाद करूया आणि संवादांतल्यानच हे प्रश्न सुट्टले. आणि तातूंत एड केल्ले हांवें सीमावाद असो भाषावाद असो राजकारणांतले वाद असो वादान सुटनात अशी भुमिका हांवें थंय घेतिल्ली. आणि तांकां तेंय उदाहरण दिलें की रशिया आणि युक्रेन हाजे मदीं जे युद्ध चालू आसा ताजें कारण तांचे मदीं संवाद जायना. गोंयांत जर कोंकणीचो आग्रो धरतात तेन्ना तुमी वादी कशें म्हणटात? होच म्हजो हें आशिल्लो. गोंयांत जेन्ना सगळे लोक कोंकणीच उलयता आणि जर कोणी असो मराठी मागता जाल्यार तो मराठी वादी ही भूमिका म्हगेली तेन्नाची आणि अजुनूय तीच आसा.